सबंद गोंयांक एक आमी नारो दिवंक सोदता आनी तो म्हणल्यार आज गोंयांत एक असो बदल हाडपाक जाय की जे कितें रोमलां आनी जे कितें घाण जाल्ली आसा ती सगळी झाडू मारून पयसोवपाची गरज आसा। दोन गांवां भितर एक संबंध आसा तो म्हणल्यार कुंकळे गांव आनी हांगा पार्शे गांव दोनूय गांवां भितर क्रांती घडिल्ली। क्रांतिकारी लोक आज खूब जिवाक आनंद जाता की आमचे मुखार फ्रीडम फायटर उबे रावन म्हज्या गळ्यान हार घालतात। हे स्वतंत्र सैनीक जे आसात तांकांय कळून आयला जे गोंयांत स्वतंत्र मेळ्ळें ताचो गैर उपयोग करून गोंयचे निसंटन जावपाचे वाटेर आसा आनी आज ते फुडें सरले हांगा आमकां तेंको दिवपाक घरान झाडू मारचे पयलीं प्रत्येकान एक निर्णय घेवचो आपले घर सोडचें आनी झाडवाचो बटन दाबून पहिले गोंयान नितळ करचें आनी मागीर घरा कडेन येवन आपले झाडू घेवन आपले घर नितळ करचें। गोंय स्वातंत्र्य जावच्या वेळार असंख्य लोकांनी आहुती दिल्ली। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मारका कडल्यान आमी यात्रा सुरू करतात तांकां मानवंदना दिवन ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक स्वप्न पळयलें की गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत एक भरभराटीचे जातले सगळ्यांक सुख समाधान मेळटले। पण आज 55 वर्सां जालीं आमी पळयतात की उदरगतीच्या मार्गार अजून व्यवस्थित पावल पडिल्लें ना आनी हाचेच खातीर आज गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत अशी चर्चा चालू आसा की एक पर्याय म्हणून आमच्या मुखार उबो आसा आम आदमी पक्ष।